आम्ही फ्रेंडामध्ये उलयता झगडी 20 काय 30 जाणां भुरग्यां घेवन येला तो परत मारपाक। आमी काय नाशिल्ले बी झगडे चॉपर मारप हे मारप ते फाल्यां कितें जाता जाल्यार कितें हांगा पुलीस स्टेशनान आमी येयले कोण काय हे करना एक्शन घेना। चॉपर एडवान्स आशिल्ले तेंचे कडेन, कुराड आशिल्ले दिसता, एक्स आशिल्लो तेंचे कडेन, कोयते आशिल्ले तेंचे कडेन, नकल आशिल्लो तेंचे कडेन आनी एक चाकू आशिल्लो। भयण आमची ते कितें तेमी बेड कितें तरी करताले दिसता, तेका ओडटाले कपडे कितें तरी करताले तशें। गोंयांत फाटल्या वर्सा दिसा उजवाडार गुंडागिरी मारपेट सारकिल्ल्या घडणुकांनी भर पडत आशिल्ली। गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं हुस्को निर्माण जाल्लो, त्या उपरांत पुलिसांनी खर पावलां उबारिल्लीं। मात आतां परत ह्यो घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान राज्यांत हुस्को निर्माण जाला। बिरेस्तारा नावेली शांतीनगर वाठारांत रातच्या वेळार एक जीव घेणो हल्ल्याची घडणूक मुखार आयला। जखमी जाल्ल्या रोहन चौहानान दिल्ले म्हायती प्रमाण इश्टा मदीं कांय वादाक लागून केस्तांव जाले खंय। उपरांत रोहन चौहान हाच्या घरात सुमार 20 जाण अचकीत रॉड, कोयते, सुरो आनी हेर धारदार शस्त्रां घेवन रिगले। त्या उपरांत रोहन तशेंच तांकां आडवपाक गेल्ल्या फामिलीचेरय जीव घेणो हल्लो केलो। ह्या प्रकरणात रोहन गंभीर जखमी जाला। पुलिसांनी केस नोंद करून 20तले एकल्या दुबाविताक अटक केला। मजगती राज्यात ह्या घडणुकांक लागून आदींच भयाचें वातावरण निर्माण जाला। तातूंत ही भर घालपी घडणूक। आता पुलिसांच्या कारवायेचेर लोकांची नदर केंद्रीत आसा। तशेंच पुलिसां मुखार एक नवें आव्हानय आसा। आमी शांतीनगर रावपी भुरगे आनी आमी सगळे भुरगे एकठांय अशे बसताले एक कडेन आनी कालूच एक अशी गजाल जाली की आमी फ्रेंडामध्ये उलयता झगडी उलयता तितून दुसरो डायरेक्ट व्हडलो भुरगो कोण तरी येवन पिवन आशिल्लो दिसतालो। येवन म्हाका धुकळून बी धांवडायलो ताणें म्हाका पयलीं थंयच्यान मारून बी आनी हांव खजानागेर वचतकीर ताणें 20 काय 30 जाणां भुरग्यां घेवन येला तो परत मारपाक। चॉपर एडवान्स आशिल्ले तेंचे कडेन, कुराड आशिल्ले दिसता, एक्स आशिल्लो तेंचे कडेन, कोयते आशिल्ले तेंचे कडेन, नकल आशिल्लो तेंचे कडेन आनी एक चाकू आशिल्लो आनी तेमी अशेंच मारपा येला म्हाका आनी घरांत बी घुसले, बायलांकूय मारलो, हर्ट केला। आनी कोण आमचे ते भयण आमची ते कितें तेमी बेड कितें तरी करताले दिसता, तेका ओडटाले कपडे कितें तरी करताले तशें। हय, मागीर थंयच्यान म्हाका हांव हे जालो, हांव पडलो, अनकॉन्शियस जालो, हांव घोवलेवन पडलो। मागीर म्हाका थंय हॉस्पिटलान व्हेलो दिसता, थंयच्यान मागीर पुलीस स्टेशन मागीर फ्रांसीस, प्रिन्स, प्रवीण, फ्रांसीस, करण, प्रकाश आणि करण आणि अभिषेक छापरे काल आमकां जेन्ना कॉल येयलो तेगेलो फ्रेंडालो की आपल्याक कोणें असो मारला असं म्हणून आमी गेले मागीर तेजे घरा कडेन, हेगे सायलाल घरा कडेन गेले म्हणल्यार ऑलमोस्ट 25-30 जाण आशिल्ले। 25-30 जाण म्हणल्यार बेश्टे हातीन बी काय न्हू, चॉपर, कुराड हे ते घेवन आनी बायलां आतां आडोवपा येता। आता कोण नॉर्मल एक कॉमन सेन्स आसपी मनीस कितें बायलां आडोवपा येता म्हणल्यार सायडीन सरपा जाय न्हू। हेमी बायलांकूय मारपा लागले, एक बायल चलपा जायना, एक बायलाक आतां कळ्ळें तुका न्हू, ते एक चोडवाले पॅन्ट ओडटाले तुमी, तसले तेमी झगडी केला। आमी हांगा कोणा हे करपा येवना, तेमी बेश्टे आमचेर येवन आमी काय नाशिल्ले बी झगडे चॉपर मारप हे मारप ते फाल्यां कितें जाता जाल्यार कितें हांगा पुलीस स्टेशनान आमी येयले कोण काय हे करना, एक्शन घेना, एकटो मनशां हांगा हाडून दवरना, अजून म्हणल्यार एकट्याक कॉल मारना काय ना, अजून आमकां काय म्हणटा ते एक उतर तेंचे कडल्यान एक कॉल बी येवना। ते म्हणटाले सकाळी PI येयल्यार आमकां कॉल मारतले, PI येतकीर सुद्दां आमकां कॉल येवना, म्हणल्यार कितें तेणें पयशे दिले म्हणल्यार काबार करप, तितले आमी विचारता, पयशे दिला म्हणल्यार काबार करप जाल्यार आसूं। झगडी न्ही हे मोठे पेटपाचे दिसता म्हाका। कित्याक जाणा राती म्हाका फोन येयल्लो रमजान म्हूण हांव सायलेंट करून न्हिदिल्लो, मागीर सकाळी उठ्ठकीर कळ्ळें अशें, मागीर परत 9 सुमार कॉल आयिल्लो अशें प्रॉब्लम जाले, शांतीनगर लफडे जाले। आमी कितें जालें फॅक्ट कितें ते आतां ते तेंगे फ्रेंड आपसान उलयताले, फकाणां बिकाणां करताले, चलताले, मागीर तितून कितें मातशें आर्ग्युमेंट कितें जालें, मागीर हो घरा कडेन वच म्हणून तेंच्यांनी धांवडायलो, घरा कडेन गेलो। घरा कडेन येयल म्हणून 20 ते 25 जाणां हात्यार बित्यार घेवन येयले, तेंगे घरा कडेन एटॅक केले, भुरग्यांक मारलो, जाणटी आवय आहा तेका मारलो, बायलांक मारलो, ही चलीक सुद्दां भुरग्यांक मारलो, अशें म्हणून ट्रेसपास घरा भितर सरप म्हणून ट्रेसपास केले। आतां सद्या PIन आमगेलो एकले अरेस्ट केला। आतां तेंगेले खूब जाणां 20 जाणां कितें आहा तेंकां सगळें हाडपा जाय आनी न्याय मेळपा जाय हांकां। गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।